Is tattoo is a sin. Ampoi to कोणी सभा tattoo घालता आंगाचेर. ओ आमी तो कोण फ्रीज घालता सभा tattoo घालता. Is a sin or not? आमी पळयतले हे पातक जावन आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे. ओ आमी पळयतले हे घालूंक जाता ओ ना ते. ओ कोणे घाल्ले जायत आदी क्रिस्तांव जावच्या पयले. ती एक दुसरी केस जावन आसा. बट वी गोइंग टू सी माय फ्रेंड व्हॉट द बायबल सेड आयच्या दिसाक. इज tattoo is a sin or not? हे आमी पळयतले. Brother, yes. सांग. आनी आमी पळयतले सगळें स्टार्टींग सोडया एंड. tattoo घालप म्हणजे म्हज्या बाबून तो पातक. आनी आयच्या दिसाक आमी पळयतले हांव हें पातक ओ ना तें. कित्याक सगळे लोक हे संवसारान tattoo घालता म्हज्या बाबून तूं. पयले सद्याक आमी पळयतले म्हज्या बाबून तूं tattoo घालप पातक ओ ना तें. कितें जावन आसा tattoo घालून म्हज्या बाबून कसली मॅसेज आमी ह्या संवसाराक दिवपाक शकता काय? What message we can give to the world? कसली मॅसेज आमी दिवपाक शकता काय? कितें मेळपाचें आसा काय? ह्या संवसाराक आमी कितें दाखोवपाक शकता काय? आमी tattoo घाल जाल्यार. What message we can give to the world? कित्याक आमी we are ambassador of Christ. आमी क्रिस्ताचे एम्बेसेडर म्हणलेले आसात. आनी आमी पळयता लिविटिकल जे आजलेले आसा तो कितें म्हणटा? Ye shall not make any cutting in your flesh for the dead, nor print any marks upon you. केन्नाच पिटारी नाका म्हणलेलें आसा म्हज्या बाबून देवान आपल्याच्या उतरार. पळयलां? हितून कितें देवाक ग्लोरी मेवता काय? Did God get glory through this tattoo? tattoo काडून आमच्या आंगार आमच्या कुडीचेर देवाक कितें महिमा मेवता काय हितून? कित्याक बायबल आमकां सांगलेलें आसा whether therefore you eat or drink or whatsoever you do. कितेंय तुमी करता जाल्यार कितें कर सांगलेलें आसा? Do all to the glory of God. देवाक महिमा मेवपाक. आमी पळयता म्हज्या बाबून विचारुया tattoo घालून कितें महिमा मेवपाचें आसा देवाक? कांयच ना म्हज्या बाबून. ही जावन आसा कितें? कुडीची बोडाय, कुडीची प्रायड आनी कुडीची आस. आनी ताका लागून आमी पळोवया म्हज्या बाबून बायबल सांगता वॉट? नो यू नॉट युअर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट. तुमकां खबर ना? तुमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर which is in you. जो पवित्र आत्मा तुज्या भितर रावता. which ye have of God. देवान तो दिलेलो आसा पवित्र आत्मा. and ye are not your own. पळयला म्हज्या बाबून तुजी कूड तुजी न्हय. केन्ना आमी गाडी हाडटा म्हज्या बाबून ती गाडी म्हज्या बाबून हाडले म्हणटो कार हाडले म्हणटो गॅरेजींतली ओ खंयच्या स्टोरांतली ती गाडी आनी त्या पात्रांची उरोना. कित्याक लागून? हांवें ताका प्रायस दिलेली आसा. हांवें ताका प्रायस दिवन ती हाडलेली आसा आनी ती म्हाजी जालेली आसा. हांव धोनी आतां ह्या गाडयेचो. ती कोणें रोचल्या जायत, कोणें क्रिएट केल्या जायत, पूण हांवें ती हाडली आतां पयशांनी आनी ती म्हाजी गाडी जावन आसा. तेच परी बायबल सांगता तुजी कूड तुजी न्हय आनी तुका अधिकार ना म्हज्या बाबून. आनी हिंगा बरयलेलें आसा तुजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर. तूं तुजी प्रॉपर्टी न्हय, तूं देवाची प्रॉपर्टी. आनी ताका लागून ही आर नॉट युअर्स ओन. तूं तुजी न्हय. कित्याक लागून? थिंगा सांगता म्हज्या बाबून कित्याक लागून? तुका म्हणटा प्रायस दिलेलो आसा. फॉर ही आर बॉट विथ अ प्रायस. तुका इंगतो घेतलेलो आसा. जशे स्लेव इंगते घेताले तेच परी देवान तुका इंगतो घेतलेलो आसा. Therefore glorify in your body, in your spirit, which is God. पळयला म्हज्या बाबून देवानी तुका कूड दिल्या. तुज्या जिवी जेवपाक न्हय ह्या फुडाराक. पयले तूं जिवी जेतालो जाय, पूण आतां तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर देखून तूं तुजो न्हय म्हज्या बाबून तुका देवान इंगतो घेतला. एक आमी इंगतें घेता ते परी गोर इंगतें घेता तेच परी देवान तुका इंगतो घेतलेलो आसा. लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें. कितें म्हणलेलें आसा? तुका ताटुवांची गरज ना म्हज्या बाबून कुडीर आंगार घालपाची. कित्याक लागून? तुजे देवान ऑलरेडी सील मारलेलो आसा, ऑलरेडी टाटू मारलेलो आसा,
ऑलरेडी तुजेर सील मारलेलो आसा, प्रिंट केलेलो आसा. आनी तो कितें जावन आसा? देवाचो पवित्र आत्मा. लिसन, who had also sealed us. म्हणजे देवान आमकां स्टॅम्प मारलेलो आसा. And given the honors the spirit in our heart. देवान तुका ऑलरेडी सील केलेलो आसा. देवान तुका सुपरनॅचरल प्रिंट केलेलो आसा भितरल्यान. जेजूची इमेज तुज्या भितर घाल्लेली आसा. जेजूची रायचसनेस तुज्या भितर घाल्लेली आसा. आनी तेका लागून लिसन कितें म्हणलेलें आसा? In whom he also trusted. जेजूचे तुमी ट्रस्ट जालो कित्याक लागून? After that he heard the word of the truth. पयलो तुमी गॉस्पल आयकून, गॉस्पल ऑफ युअर सॅल्वेशन. In whom also after that he believed. जेन्ना तुमी हे शुअर तो म्हणून तुमी बिलीव केले तेन्ना ye are sealed with that the Holy Spirit of promise. तुजे देवान ऑलरेडी सील मारलेलो आसा. ऑलरेडी तुजेर प्रिंट केलेलो आसा म्हणटा पॉल. तुज्या काळजाचेर कित्याक जावन आसा म्हज्या बाब खबर आसा? तूं जावन आसा देवाची इमेज. बायबल सांगता मनशाक देवान आपणाची इमेज केलेली आसा. आनी इमेज तुका पुरो जावन आसा. आनी तेका लागून तुका एक्स्ट्रा कितें घालूंक म्हज्या बाबंदो तुका ऑथॉरिटी ना म्हणलेली आसा. कित्याक तूं तुजो न्हय. पूण देवाक ओळखून आपले मनीस म्हज्या बाबंदो असलें करतलेच. असलें जिवी जियेतलेच. कित्याक देवान जेन्ना तुका रचला म्हज्या बाबंदो तुका परफेक्ट रचला. ओ देवान म्हणोना मनशाक आमी ताटू घालया म्हणून जल्माक येताना आवयच्या कुसव्यान. नो, देवान तुका परफेक्ट रचला आपल्याची इमेज. आनी तूं देवाच्या कुडीक हात लायता, तूं देवाच्या कुडीक बसतायता. बायबल सांगता देव ताका पानिश करतलो म्हणलेलो आसा. लिसन म्हज्या बाब म्हणदो, बायबल आमकां सांगता nevertheless the foundation of God stands sure having this seal. देवाचो सील मनशाचेर मारलेलो आसा, प्रिंट मनशाचेर मारलेलो आसा. And the Lord know them that are his. आनी देवाक म्हणटा खबर आसा कोण आपणाचो आनी कोण आपणाचो न्हय तो. आनी जो कोण आपणाचो मनीस आहा तेणी कितें करचें म्हणलेलें आसा? Let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. पळयलां? जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेता तिल्लेय पातकां करचो, पयस राव म्हणलेलें आसा. आनी तेका लागून हो जेन्ना सील आमचेर मारलेलो आसा, हो सील कितें करता? आमकां पावर दिता पातकां कडेन झगडपाक आनी पातकांक ना मेळपाक. लिसन, उपरांत आमी पळयता बायबल सांगता रॅप्चर जालें म्हणटच म्हज्या भाव बांदो देव मनशाचेर सील मारतलो. कसलो? एक शिक्को मारतलो त्या दिसांनी. आनी कसलो? ती सील जावन आसा देवाचो शिक्को, पवित्र आत्म्याचो शिक्को मारतलो म्हज्या भाव बंधू. आनी ह्या लोकांक कितें जातलें? लोकांक म्हज्या बाबंदो देव प्रोटेक्ट करतलो ट्रिब्युलेशनान. रॅप्चर जालें म्हणटूच saying hurt not the earth neither the sea nor the tree till we have sealed the servant of our God in their forehead. पळयलां म्हज्या बाबंदो? जे संवसारान जजमेंट येवपाचें आसा, दर्याक काबार करून उडयतलो, झाडां काबार करून उडयतले, वारें बंद करतले, एंजल. ह्या संवसारान म्हज्या बाबंदो इतलें ऑक्सिजन आसचें ना. त्या दिसान लोक हुगार जावन मरोंक लागतलो घरांनी. आमी केन्ना पळयता न्हू ऑक्सिजन ना जाल्यार गोरमेंटचेच आमकां पळयता साबार जाणांक उस्कार पासून येयना. तेच परी बायबल सांगता आंज म्हणटा, 4 आंज म्हणटा संवसाराचें वारें वळायतले. वारें येवपाक दिवपाक ना ह्या संवसाराक. आनी चिंत पडचें बाबंदो, जर तर वारें ना जाल्यार ह्या संवसारान कितें जातलें मनशाची गत? ऑक्सिजन ना जाल्यार एका निस्त्याक भायर काडलें जाल्यार उदकांतलें कितें जातलें? तें फडफडोन मरतलें म्हज्या बाबंदो. कित्याक ताका ऑक्सिजन जाय आनी तें ऑक्सिजन खूंय दवरलेलें आहा देवान? निस्त्याक उदकांत दवरलेलें आसा. तेच परी आमी वयर रावपाक शकता पूण उदकांत रावंक शकना. आमी मरतलीं उदकांत रावत जाल्यार आमकां ऑक्सिजन ना त्या जाग्यार. पूण नुस्तें उदकांत रावंक शकता पूण वयर रावपाक शकना जमनीर. तेच परी आमी जमनीर रावंक शकता पूण उदकांत रावंक शकना. ऑक्सिजन जेन्ना काबार जातलें बायबल सांगता कितें जातलें? जजमेंट देवाचो कमेंट जातलो. आनी तेच्यानी पयलीं बायबल सांगता देव आपल्या सर्वंटांक सील करून दवरतलो म्हणलेलें आसा. आनी तेंच न्हय म्हज्या बाबंदो, जरी तर आयज तुज्या जिवितान होरो सील ना, होरो प्रिंट ना, होरो टाटू ना देवाचो आत्मो, जाल्यार म्हज्या बाबंदो तुमकां खबर आसा अशें घडटलें एक दीस म्हज्या बाबंदो.
जो कोणाचेर सील ना देवाचो, जो कोणाचेर होरो टाटू ना, होरो प्रिंट ना, होरो मार्क ना, तितल्याकूय एक दीस एंटी क्रायस्ट म्हज्या बाब म्हणतो तकलेचेर ओ हातीचेर मार्क घालूंक लायतलो म्हज्या बाब म्हणतो. दवर एका मनशाक जो कोण उठता पळय तो रॅप्चराक वचना तितल्याकूय. लिसन, ताका चॉयस ना. आनी ही कॉज ऑल म्हणजे सगळ्या लोकांक, बोथ स्मॉल अँड ग्रेट, rich and poor, free and bound, to receive a mark in their right hand or their forehead. पडेला म्हजे बाब म्हणतो हातीचेर ओ कपलाचेर तो मार्क घालूंक लायतलो, टाटू घालूंक लायतलो. ओ घोडे चीप, ओ घोडे टाटू, ओ डिजिटल ओ मार्क घालूंक लायतलो आख्ख्या लोकांचेर हातीचेर ओ तकल्यांचेर. And that no man might buy, आणि कोणाकूय तें घेवपाक मेवपाक ना ओ सेल करूंक मेवपाक ना, save he that have the mark. कोणाचेर पळय टाटू ना, ओ मार्क ना, ओ चिप ना, तितल्याकूय जेवपाक ना, खावपाक ना, बँकिल्ले पयशे ना, हॉस्पिटलांत ना, दोतोराच्या फुड्यान ना, कसलेंच बील हारीक करूंक जावपाक ना, कितेंच करपाक जावचें ना, खंयचें फॉर्माशन तुमकां जेवपाक ना, अनलेस ओ टाटू तुमी दाखयला बगोर. ओ द नंबर ऑफ द बीस्ट, ओ नंबर ऑफ हिज नेम. पळयला म्हजे बाब म्हणतो. आनी ताका लागून ही टाटूची सिस्टम जावन आसा कितें, एक दीस फुडाराक एंटिक्रायस्ट सगळ्या लोकांक टाटू घालतलो, ओ मार्क घालतलो कपलाचेर ओ हातीचेर. आनी ताका लागून क्रिस्तांव म्हज्या बाब म्हणतो असलें केन्ना कोण ना. कित्याक हें जावन आसा कितें, संवसाराच्या वस्तूचें, संवसाराच्या मनशाचें जिवीत जावन आसा. आनी कोणें आमी केलां जाल्यार, आनी तूं आयज क्रिस्तांव जाला जाल्या पासून देव तुका फॉरगिव करपाक रावता. तुका टाटू आसूंक शकता आनी तूं स्टील क्रिस्तांव आसूंक शकता म्हजे बाब म्हणटू. कित्याक तें टाटू तुवें पयलें घाल्लें जायत आदीं, पूण आतां तुका कळोन येयलां स्वत कितें तें. आनी ताका लागून तूं साल्वार जाला कित्याक कहल्या कामाक लागून न्हय, पूण जेजून त्या उर्साचेर कितें केलां ताका लागून. बाय ग्रेस यू आर सेव्ड एंड दॅट इज नॉट युअर सेल्फ. वय सबार आमी केला जायत, सबार जाणांनी घाल्ले जाय. आमी पळयता हांवें घाल्लो आसलो म्हजे बाब म्हणटो फुरीस म्हज्या हातीचेर, पूण आमकां खबर नासली ते कित्याक लागून घालता पळय ती. आमी घाल बारा घाल्ल्या म्हजे बाब म्हणटो. असलें आमी केलां कोणाचें आयकोनू, देवाचें आयकोनू, कोणाचें आयकोन आमी केलां हें? एनीवन ब्रदर, कोणाचें आयकोन आमी केलां? पुर्वजांचे म्हजे बाब म्हणटो. पळयलां पुर्वज आमचे कितले चुकले ते. आनी म्हणटा पुर्वज सारकें म्हणटा, पुर्वजांनी केलां तें आमी कोत्ता. म्हजे बाब म्हणटो पुर्वजांक तर कवलेलें देवाचें उतर आयज आमी असले खाडूकन आसचे नासले म्हजे बाब म्हणटो. आयज आमी असले खाडूकन आसचे नासले. आमकां स्वताची वळख मेवतली आसली. पुर्वज चुकलेली आसा. आनी ताका लागून म्हजे बाब म्हणटो टाटूची सिस्टम कितें जावन आसा, एक दीस एंटिक्रायस्ट सगळ्या लोकांक टाटू घालतलो, ओ प्रिंट घालतलो माथ्याचेर. आनी हें घाल्ल्या बगर कोणाकूय शॉप ना, काम ना, धंदो ना, चिंत म्हजे बाब म्हणटो. तुका हुंयच वचोंक मेवना, ट्रॅवल जावपाक मेवना. आनी एक दीस ही एंड गेम जावन आसा मनशाक टाटू घालपाची. प्रेज गॉड. आनी कोण